सेशन आसता ताजे समुद्र मंथनाचे लिला वयरी. सो पुरा जेन्ना कोण आयिल्लें आसा जॉइन केलेलें आसा हाजी तुमकां पुरा जेन्ना स्वागत आसा. तुमकां पुरा जेन्ना प्रणाम करून तुमगेले आशीर्वाद घेवन हें सेशन आमकां करता. हें आयचे एक समुद्र मंथनाचें म्हळ्यार ताचें कनेक्शन आसा की तांतू दोखून तें अमृत येईल ताजें ड्रॉप्सान न्हू तें कुंभमेला खातीर पुरा जेन्ना ते परवा भाग घेवचे वता आसा ते म्हळ्यार कोड विशीं आमगेले सनातन धर्मा विशीं आनी हें समुद्र मंथन हातू ते कनेक्टेड आसा. सो आमी हातू हे पास्ट टायम्साचे लिलेचे जेल तितले सिद्धांत तांतुले डिटेल्सान पळोवया. कसं जालें की हें पुरापशी व्हड लील देवाली भागवतमांतू 8 अध्याय आसा बाकी पुरा 2-3 आसता जाल्यार तो 8 अध्याय आसा. सो एक प्रार्थना करून सेशनांत तुमकां करसोय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. आराध्य भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्तव महान्. श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरं परहम्. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. श्रीरवतां स्वतः कथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सुताम्. अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. स्वामी पळयलेले हे कुंभमेळावट हे समुद्र मंथनाचे पास्ट टायमाचे कनेक्शन आसा. तातूंत कशें कशें जाता तें पळोवया. आमी ब्रिफली रिकॅप करूया. लास्ट टायम कशें डिस्कस केलेलें आमी पळयलें मंथन म्हळ्यार जावन न्हू भक्ती व एक प्रकाराची मंथनाची आमगेले हृदया समुद्रांत कितकी सकळ इच्छेचे पाळ येता आसतात जाल्यार तांतू दुखून तें मंथन जाल्यार हृदयाचे आमगेले भागवतम आयकून तें कशें जाता. कशी समुद्रांत तें मंथनांत दुखून तें अमृत भायर आयिल्लें तशींच आमगेले हृदयांत आमगेले 2 हृदय आसा. एक तें बायोलॉजिकल हार्ट ब्लड पंप करचें आनी सेकंड आमगेले हृदय म्हळ्यार आमगेले इमोशन्स आशिल्ले पुरो इमोशन्स समुद्र आमगेले भितर आशिल्लो आनी तें मंथन जलसिता तांतूंत देखून तें अमृत कसं भायर येवचें म्हळ्यार तें आमकां देवाल भक्ती देवाल खातीर प्रिती तें अमृत आमगेले हृदयाचे इमोशन्स देखून तें भायर येता म्हूण मंथन जाल्यार. सो त्या प्रकाराची एक सिद्धांत आसा. हें मंथन म्हळ्यार एक प्रकार आमगेले हृदयाचें मंथन जेवचें तें आमी पळयत. दोनी विशीं आमी पळयलें म्हळ्यार की कशी देवता दानव हें मंथनांत आसता तशींच आमगेले हृदया भितरी चांग गुण वायट गुण पुरो आसा. सो त्या प्रकारारी आमी पळयत. आनी हें काणीचें मूल म्हळ्यार की दुर्वास मुनीन श्राप दिवचें इंद्राक आनी तांतू मागीर तांणी ब्रह्मालय वचचें कसलें की तांणी दानव जावन आशिल्लीं तांणी भारी बलिश्ट जाता ती मागीर थंय देवान ब्रह्मान आनी देवतान प्रार्थना केले प्रकार विष्णू देव तांकां सांगता की अशी तुमी वचून तांगेलो कॉपरेट करका दैत्या वटू दानव दैत्य तांगेलो वटू आनी म्हळ्यार आनी तांतू दुखून मागीर ते कशें एक चांग येतलें म्हणून. सो नॉर्मली देव अवतार घेवन डायरेक्टली हेल्प करता जाल्यार हांतू देव डायरेक्टली हेल्प करना. तो सांगता तुमी वचून मेळ न्हू कसं की एक कार्य करका म्हूण कोऑपरेट कर.
आणि सुरेश 2 अध्यायांत आम्ही पळयलेलें आहे की पुरा देवताल प्रार्थना असं देवान अवतरीत जेवच्याक आणि देवान अवतार जत्तरीत आणि ते प्रार्थना करतात तो आम्ही विषय पळयलेले की कशी ऍक्च्युली प्रार्थनाची एक प्रकार आमगेल देवा वटू संबंध ताचे स्थापन जाता प्रार्थनाच व्हड एक विषय त्या म्हूण पळयलेलो आमी मागीर आमी त्या प्रार्थनेंत ह्या वेळी पळयलें की कशी तांतू पुरा देवाल विशय तांतू तांणी सांगता ती देवता जेन्ना प्रार्थना करताना सो प्रार्थना म्हळ्यार एक भागवतमांत आमी पळयत देवताले भक्ती देवाल खातीर आणि देवाल खातीर एक आकर्षण देवाल विषय कसं न्हय देवाल चरित्र कसं न्हय त्या पुरा आमी त्या प्रार्थनांतू पळयता पंचासनच्या अध्यायांतू पळयलें हे पांचा देखून 12 अध्याय ते असे समुद्र मंथन 8 स्कंदांतू भागवतम थंय देखून पळयतात आणि हे पुरा पळयलें आमी हे विषय म्हळ्यार देवाल ही लील पुरा देवान येवन इतलें पुरा कसले कोरोक आशिल्लें कसलें की देवाल लीला देवाल खातीर एक प्रकार अवतार घेवन तांगेल देवाल एक खुशी भक्ताल ओटू ताणें तांगेल संबंध पावचे भक्ताक आशीर्वाद दिवचे ताचे खातीर हें देवान एक लील करचें म्हूण पळयत सो आमी पळयता की लास्ट सेशन एंड करताना आमी पळयलें की 7 अध्यायांतू देव सांगता की तुमी ओट्टू मेळ न्हू हें करूक आनी देव ह्या वेळी सांगता की कसं थंय वचून मेळटरी अशी विषय जाता की बली महाराज पुरा ते दानव असता त्यांनी सांगता ती हांकां हांगेर वटून कॉपरेट करून नजे म्हणून जाल्यार बरी महाराज सांगतात आनी कशें शस्त्र घेवन येयनी ताका आमी पळोवया म्हणून मागीर एग्री करता ती कसं जाल्यार की तांकांय दैत्यांकय तांकांय दिसता राक्षसांकय की दानवांकय की आमकां हें अमृत जावका मुखार सुनू तांणी दिसता ती आतां मंथन करताना कशें एक वस्तू जावका न्हय मंथन करच्या खातीर सो तांणी डिसायड करता ती की ते मंदार पर्वत ते उपयोग करुया म्हणून आतां तो मंदार पर्वत आतां समयारी बिहारांत आसा आणि तागेल विषयी प्रार्थना केलेलं असं ते मंदारम शिखरम दृष्ट्वा दृष्ट्वा वा मधुसूदन कामधेनु मुखम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते म्हळ्यार मंदार पर्वत पळयल्यार देवाल उडगास येता दृष्ट्वा वा मधुसूदन तसलो तो पर्वत तो त्या पर्वताक प्रार्थना करून आमी मुखार सुया सो आतां आमी पळय ते पर्वत म्हळ्यार इतलो व्हड आशिल्लो म्हूण सांगिल्लो आसा की आतां आमी लेख्या पुरो की हें इतलो व्हड आशिल्लो पर्वत तूं कशी तांणी उखळ्ळो म्हणून मात तें आमकां तें स्केल विंगड आसा आमकां तें कळना आतां आमी अशी एक दृश्टांता खातीर पळयल्यार एक सान मूय टेबलार भोंवता आसा आनी आमगेले उदका बॉटल जेव्हा व्हड ग्लास आसा ते मूय हें पळयल्यार दिसच्या पुरो की इतलो व्हड ग्लास कोणाक उकळू जातलें म्हणून जलरीची आमी तें साधारण म्हणटा सुलभ रितीर कशें की एक बॉटल की ग्लास उकळटात मुय दिश्य पुरो कसं नाही म्हणून तशींची मनुष्याल दृष्टी देखून पळयल्यार आमकां कसं पर्वत न्ही म्हळ्यार व्हड दिसच्या पुरो कशी उकळू जातलें म्हणून जाल्यार देवता ते दानव आसता ती तांगेल ते तांणी विंगड प्रकार आसता न्ही ते जन्मांत येता ती तांगेल खातीर हो व्हड विशय न्ही व्हड विशय असल्यार वय साध्य आसता ते सो आमगेल दृश्टिकोणार हे पर्वत उकळचे न्ही पळयल्यार आमकां दिसच्या पुरो की ना म्हणून जाल्यार देवता जन दानव जन तांगेल मस्त बलिश्ट आसा ती आणि त्या प्रकाराने तांणी ते मंदार पर्वत उखोळून समुद्रात लागी घेऊन वता आसा ती म्हणून भागवतामांतूय मंदार पर्वता विशयी सांगता की हे विंगड पर्वता म्हणजे न्ही हे दिग्गज आमचे सपूर असे पर्वत कसले म्हळ्यार मंथना खातीर जावका एक रॉड जावका म्हणटात पळय बड्डी कशी ते दिग्गज के सपूर जावका न्हू त्या प्रकारे हे पर्वताचे शेप आशिल्ले म्हणून सांगिल्लें आसा आणि तूं भागवतमांतूय मंदारा विशयी येता भूमंडलार आशिल्लो म्हणून मंदारो मेरु मंदार सुपर्श्व कुमुद इति अयुक्त योजन इति अयुक्त योजन विस्तारो नः म्हळ्यार अशी सांगिल्लें आसा की 80,000 मायल्स तितलो व्हड योजना विस्तारोन तितलो व्हड आशिल्लो त्या पर्वता म्हणून सो ते उकळता उकळता वताना तांकां ते वजन चिके चड जाता बलिश्ट आशिल्लो वय जाल्यार हो पर्वतूय व्हड आसनो आनी ताचे पर्वता पंदा म्हणटात पळय ते उकळ व्हरताना तांकां अशें दिसता की आनी साथ दिना आनी साथ दिना आनी देवता आनी दानव दोग जनाक म्हणटात पळय आनी जाय दिसता म्हूण तांकां ते म्हणटा एक प्रकार म्हणटात पळय पुरो जावन तांकां आनी उकळू जायना ताची पंदा पोवन तांणी नश्ट जातली तशीशी तांकां दिसता तेन्ना देवता जनान प्रार्थना करचें आसा की हे देवता जन प्रार्थना करचें आसा देवाक की रक्षण करता तूं हें म्हूण
आनी देव ताजे प्रार्थना केली आसता देव गरुडार येता आनी सुलभ रितेरी एक हातान उखलता म्हूण सांगिल्लें आसा ते सगळे मंदार पर्वत. सो तांगेलें तांकां उखलू जायना ते विशीं देव सुलभ रितेर एक हातान उखलता. सो आमी पळयता ही देवा लिला कृष्णान आसतना आमी पळयता की त्या कशी गोवर्धन पर्वत उखललो एक हातान वय आनी तांतूय दाव लेफ्ट हँडान उखललो म्हळ्यार रायट हँड चिके बलिश्ट आसता लेफ्ट हँडान उखल मात लेफ्ट हँडानय देवान सान बोटान उखळलेलें आनी आचार्य सांगता ती देवान सान बोटान वय उखळलेलें न्ही सान बोटा नांगटा तूं दियस पळय ताजेन तें गोवर्धन पर्वत दवरलेलें म्हळ्यार मी पळयता की हो काय व्हड विशय न्ही देवाल खातीर पर्वत उखलचो ते देवान त्या देवाल ते आध्यात्मीक जावन आशिल्ले ते दिव्य शक्ती आसता आमकां ते चमत्कारी दिसच्या पुरो देवाल देवाल खातीर पर्वत उखलचो म्हळ्यार पुरो तागेलो विशय हें न्हू सृश्टी न्हू भारी एक सान विशय म्हळ्यार हें आमकां सायंटिफीक लेखार पळयल्यार आमकां हें पुरो मना वचचें ना आमी ऑब्जर्वेशन करतना आमकां एक सानसान वस्तू उखळूंक एक कश्ट जाता हें पुरो कशें जाता म्हूण ना मात आमगेलें हें दिव्य विशय आमगेल मनान कल्पन करून आमकां मना वचत असले विशय न्ही हो म्हूण आनी तो उखलता देव एक हातान आनी गरुडा वयर दवरता ते म्हळ्यार गरुडूय कितले बलिश्ट आसा पळय दैवत आनी दानव जेन्ना ओट्टू मेळटा तांकां उखळूं जायना गरुडान तागेले फाटीर घेवन घेतला तो म्हळ्यार एक हातान कशी देवान घेतलो आनी गरुडूय फाटीर घेवन वता अशी आमी पळयता देवालें वाहन तशी जी हनुमंतानय पळय द्रोणगिरी पर्वत कशी उखल तो सीदा घेवन आयलो तो हनुमंतान कशी धरलेलें तशी गरुडूय धरता पर्वत म्हूण पळयत आनी तांणी मागीर ते समुद्रा वता ते श्वेतसागर म्हळ्यार तें सृश्टीचे हायर लेवलार आसा कॉस्मोसाचे विंगड थंय विंगड एक प्रकारारी तें आसा म्हूण पळयत सो हे विंगड विंगड दिव्य लोक आसत पळय वयरी थंय ते सूक्ष्म रुपार आसतात आनी थंय आशिल्ले ते राबतले जन देवी देवता तांगेल वय शरीर सूक्ष्म आसता तांणी आमकां भूमंडलार आयल्यार वय आमकां तांकां पळोवचें जायना कसलें की तांगेलें शरीर आमगेल्या म्हणके न्ही आमकां आमगेल दृश्टीन तांकां पळोवचें जायना भूमंडलारी देवी देवता आयल्यार आमकां दिसता तांणी आमकां पळोवची शक्ती दिल्या मात आमी तांकां पळोवचें वय आमकां तांकां पळोवचें जायना आनी हे श्वेत सागर हें दूद आसा तें आमगेलें भूमंडला अशें दूद तसलें दूद न्ही तें पुरा सूक्ष्म रुपार तें आशिल्लें खाण जावण वय सूक्ष्म रुपार आसा सो हे मंदार पर्वतारी मस्त सकट झाड पल्लो पुरो आशिल्लें आनी थंय देवी देवतांक तांणी अशें सांगिल्लें तांणी विंगडे पुरो झाड पल्लो पुरो ओट्टू केलेलो कसलें की हें पुरा हें श्वेतसागराक घाल न्हू मागीर ताचें मंथन करचें ताका गांठुचें म्हूण त्या लेखारी तांणी लेखिल्लें सो हें पुरा झाड पल्लो पर्वत आनी तांणी विंगड विंगड ते झाड पल्लो पुरा त्या श्वेतसागरा भितर घालता ती आनी मागीर ते घंटुचें सूर करता ती मंथन सूर जाता आनी तांत दोखून ते कशी आमी ताक ताक जें हें कशें घंटितान मागीर ती लोणी वयर येता कशी तशींची एक प्रकार ते मंथना दुखून ते कशें भायर येतलें त्या म्हूण पळोवया सो देवताल सायडा दुखून कार्तिकीय जावन आशिल्लो तो ते कमांडर सी जावन आशिल्लो आनी इंद्रराय आनी विष्णू देव तांकां सांगता पुरा देवताचे ना की आमी तुमी पुराय जनान पेशन्स दवरका संयम दवरका सहन कोन्न घेवका कसं जाल्यार की मस्त सकट विशय अशी जावचे पुरो की ते दानव जन तुमगेलो तुमी सांगिल्लें आयकच ना ती एग्री करच ना ती तेत ना तुमी कसं म्हूण ते पळोवन तांकां मुखार सुका लढाई आनी करू बैसू नाका ती कोऑपरेट करया ती म्हूण देव सांगता तांकां तो ते मंथन सूर जाता नॉर्मली मंथन म्हळ्यार हातान करची न्हय अशी आमी पळय ताक गंठिता आनी पळय कशी हातान करता ती जाल्यार हो व्हड पर्वत न्हय देवी देवतांक हातान करचें साध्य आसलें खंडिता ना सो त्या प्रकार आमी पळयताना थंय एक व्हड पर्वता खातीर एक व्हड दोरी जावका आनी तेतना पुराय जनान मनांत हेंच येता की वासुकी कापोवका वासुकी म्हळ्यार एक सरपू सर्पाल राय तो भगवद्गीतेंतूय ते विभूती योगाच्या अध्यायांतू आमी पळयता देवान सांगचें आसा सर्पाणाम अस्मी वासुकी अनंताश्चास्मी नागानाम म्हळ्यार हे सरप आनी नागांतू फरक आसा म्हळ्यार ते सरप आसा म्हळ्यार तांगेले ते हुडेड म्हणटात हुडेड म्हळ्यार तांगेले ते स्किन आसा पळय अशी एक्सपांड जावन अशी जाता सरप म्हळ्यार अशी फोल्डेड आसता ती मात नाग म्हळ्यार तांगेले अशी ते होड जावन तांणी तांगेले ते हुडेड म्हळ्यार अशी स्किन एक्सपांड जाता सो ते हुडेड म्हणटा ती हो सरप आशिल्लो सो वासुकी सरपाले आनी तूं तो लेखता की असल पुरा कश्ट हांव कसले घेवका बा म्हूण जाल्यार वासुकीक आत्ता ते नाग वासुकीचे देवस्थान आसा प्रयागांतू कोण हें खंय मंथ थंय आसा देवस्थान आसा
सो थंय मागीर ताका सांगता ती की तुका अमृत दितात आमी. तेन्ना वासुकी आयकत की जायत म्हाका तुमी अमृत दितात जाल्यार हांव हे कार्या खातीर आयकता म्हणून. सो एक आमी हो एक विशयान तूं पळय येता की अमृत म्हळ्यार कशें न्हय की अ, शाश्वत जावन जीवन जेवस्त तसलें. सो हो एक विशय आमी एक मना वरसतसलो आसा की कशें की आमगेले भितर एक इच्छा आसा शाश्वत जावन एक आसूं का म्हूण. हे मनांत आमगेली हे इच्छा कसले येता. कसं जाल्यार की एक प्रकार म्हणटात पळय ही एक विंगड इच्छा. कसं जाल्यार आतां मस्स सकड फातोर आसा म्हण लेखया ती सगळे रूम भर फातोर आसा आनी तांतू एक भांगरा घट्ट आसा. तेन्ना आमकां दिसचें पुरो हे भांगरा घट्ट हे फातरा मध्ये करून खंय आयला बा. कसलं की विंगड न्हू बाकी पुराशी नॉर्मल फातोर पळोवन आसा ती ताजी मध्ये भांगरा घट्ट आसल्यार आमकां दिसचें पुरो हे कशें हांगा आयला बा. कसं नाही पूण कारण आसूं का न्हू. तशींची आमगेल्या जिवनांत आमी पळयल्यार पुरा विशय म्हणटात पळय एक स्टार्टिंग आसा आनी एक एंड आसा. खंय विशय पळयल्यार कसलेय विशय कोणेले जीवन असो खंयचो एक विशय असो कसं एक शाश्वत म्हूण ना. जाल्यार आमगेले भितर ती कशें की एक इच्छा आसता की शाश्वत जावन जीवन करता म्हणून. सो ते वेदशास्त्रांत आमी पळोव येता की आमगेले भितर एक कसं नासता आमकां शाश्वत जावन एक जीवन करता म्हळ्यार तेंची जावन आमगेले निज स्वरूप म्हणून. आमी हे देहा वटू जावन आमगेले आसता की आमीच हे आमगेले देहाची आमगेली आयडेंटिटी म्हणून. जाल्यार आमगेले भितर कशें न्ही की एक आध्यात्मीक आत्म आसा खंयच्यान आमकां कशें की तें आत्माची इच्छा हे भौतीक जिवनांत म्हणटात पळय कशें की एक खुशी मेळना. कशें की एक शाश्वत जावन जावची एक इच्छा आसा ते आत्मा जखून जावन येवची आशिल्ले इच्छा म्हूण ते आमी पळयत. सो त्या प्रकार वासुकीन एग्री केलें दिता मुखार तें सूर जाता आनी तें मंथन सूर जाता दोनी सायड देखून तांणी तांडयता ती आनी मंथन सूर जाता म्हणून. विष्णू आनी देवता जेन्ना वासुकीले मुखा लागीं वता ती तेन्ना त्या राक्षसांक दानवाक दिसता की आमी तुमगेल्या कितें शक्तिशाली आसा जेन्ना आमी तुमकां पराजीत केलेले आनी आमी एग्रीमेंट केलेली हे की तुमगेलो लोट करतली म्हणून. सो आमी वासुकीले मुखा लागीं आसतली तुमी तागेले बाल्ला लागीं वचूं का म्हणून. सो विष्णू विष्णू स्वयं आसता विष्णू कुडले डायरेक्शन चेंज करता आनी विष्णू मुखार गेले सिता देवता जन वयता गेले म्हागशी वता ती. सो तांणी मुखा दोकून तांणी बाल्ला सायड वता ती आनी कोण हे दानव आसा तांकां भारी गर्व जातके पळय आमी तांकां हेकळ पेटयल पळय आमी मुखा लागीं वता ती म्हूण. आनी भारी भारी म्हणटात पळय प्राऊड जावन गर्विष्ठ जावन तांणी मुखा लागीं वतात की पळय आमी तांकां तांगेलें स्थान दाखयलें आमी बलिश्ट जन म्हूण. आनी मंथन सूर जाता आनी ते मंथन सूर जाताना ते म्हणटात पळय ते पर्वता सुत्तू बांदिल्लें हागेलें वासुकील पोट त्या पोट्टा भितर आशिल्लें ते सगळे विश आसता पळय ते उज्जो विश म्हणटात पळय एक प्रकार धुवारशी जावन भायर येवचे सूर जाता म्हूण. आनी आनी आतां मुखा लागीं कोण आसा ती दानव आसा ती तांणी सिलेक्ट केलेलें न्हू तांकां मुखा लागीं वचूं म्हणून. हें पुरा ते धुवर आनी आयल्स तांगेले दोळ जळचे सूर जातके शरीर जळचे सूर जातके आनी त्या सायड बाल्ला सायड आशिल्ली ती हा विष्णू आनी देवता जेन्ना एकल्या एकल्या पळोवन हसतात म्हळ्यार घट्टी न्ही मंद हास म्हणटात पळय असो तांकां म्हळ्यार पळय अशें जालें तांगेलो लोटू म्हणून. सो एक प्रकार हांतू एक मनावरस तशी आसा की आमी देवाले अंश पुराजन आमी ममय वंश जीवलोके म्हणून. आनी आमी देवान सांगिल्लें कशें की एक प्लॅन आसा आमकां कशें की एक जिवनांत तूं एक परिस्थिती मेळिल्ली आसा त्या देवा प्लॅना लेकारीत आतां आमकां एक पंता दिसचे पुरो आमगेली परिस्थिती अशी आसा आमगेली परिस्थिती तशी आसा आमी ह्या सायडांत आसात आमी त्या सायडांत आसा आमगेले जाल्यार आमी ह्या एक विशय मनावरस तशी आसा की आमी देवान कशें की आमगेली परिस्थिती देवाल आमी गायडन्स घेवन देवाल भक्ताल गायडन्स घेवन आमी लायफा मुखार वतात पळय तेन्ना खंडित आमकां बरें जातलें म्हणून देवा पुरा कोत्ता आसा. आनी आमकां जिवनांत मुखार सून वचचे खातीर कसं परिस्थिती एक निर्माण करता देव ते आमगेल्या जिवनांत निर्माण करता म्हणून पळयलें. ते देवान सांगिल्लें डिसिजन ते दानव जनान आयकनी कोऑपरेट करनी आनी तांकां कश्ट जाल्ले आमी पळयत. हे तत्वत्रय म्हूण उपनिशदांत कशें सांगचें आसा पळय जगदीश जीव आनी जगत
म्हळ्यार 13 अध्यायान तुम्ही भगवद्गीतेन ते उपनिषद सांगचे पळय, बहिरंतश्च भूतानां अचरं चर एव च शुष्यतत्वात् तद्यज्ञे अविज्ञम दूरस्थं चान्तिके च म्हळ्यार हे देव म्हळ्यार बहिरंतश्च भूतानां, भायर आसा भितर आसा, अचरम चरम एव च सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञान, आमकां तो कोण कसं म्हूण कळना देव, दूरस्थम शांतिके. सो तसले एक विषय आसा म्हूण ताका जगदीश आमी देवाल पंद आसा ती, आनी जगतांतू जगता ओटो आसत आमी ह्या जगत्यांतू. सो आमकां थोडे कसन की आमकां करचे साध्य आसा, जाल्यार आमकां पुरा कंट्रोल करचे साध्य ना. कसन की देवान केलेल्या परिस्थितींतू आमी ते मुखारसून वचूं का, आनी देवाल मनांत कसं नसं, जगदीशाल मनांत कसं नसं, त्या लेकार आमी मुखार सिल्यारी खंडिताची मुखारसू येता म्हणून ताका भक्तांक कसन एक मनांत केन्ना आसता की कसन तांगेले कसन की एक आशिल विषय तो म्हणटात पळय की देवाल सेवेंत कशें उपयोग करचे, देवान सेवेंत उपयोग केले देव आमगेल कारण सेव करून घेतलो आनी आमकां जिवनांत मुखारसून वचे वाट दाखोवन दितलो म्हणून ते देवाल भक्तांले केन्नाच आमी विंगड विंगड प्रार्थनेंतू आमी पळयता. हो विशेष एक प्रार्थना आमी पळयता भागवतमांतू अंबरीश महाराजान केलेले देवाल कशें तूं मुखारसून वचयता म्हणून त्यात आनी अंबरीश महाराजान कसं सांगचे, सवय मन कृष्ण पदार विंदयो, म्हळ्यार देवा हे मेगेल मन केन्ना तुगेल चरण कमलांत असो म्हणून वाचांशी वैकुंठ गुणाणुवर्णे, म्हळ्यार वाचांशी वैकुंठ गुण अणुवर वर्णने म्हणून म्हळ्यार देवा तुगेलेच एक महात्म्य मेगेले हांव उल्लोच पुरा तुगेले विशय असो म्हणून करो हरेर मंदिर मार्जना दिशू, म्हळ्यार देवा हे मेगेल 2 हात आसा, तुगेलें देवस्थान क्लीन करचेक म्हणटात पळय पुठो करचेक उपयोग जावं, श्रुतीम चक्र अच्युत सत्कथोदय म्हणून हे मेगेल कान आसा ती चकार म्हळ्यार खंयच्या यूज जावं अच्युत कथा उदय, हे देवा तुगेलेंच पुरा लील आयकुचें तूं मुगेलें कान उपयोग जावं म्हणून मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो, मुकुंद लिंग आलय दर्शने, म्हळ्यार देवा तुगेलें विग्रह तुगेलें देवस्थान तुगेलें हें धाम पुरा मुकुंदालें हें मेगेल दृश्य हें मेगेल दोळ्यान हांव पळोवं तशी जावं. तद्भृत्य गात्र स्पर्शे स्पर्शे अंग संगमम, हें तुगेलें देव तुगेलें तद्भृत्य म्हळ्यार तुगेलें कोण तुगेलें भक्त आसा ती तांगेलें चरणकमला स्पर्श जावचें तशी हें मेगेलें जावं, म्हाका तांकां पटोवन धरच तसलें एक भाग्य मेळ्ळो म्हूण तशी सांगिल्लें आसा. गृहाणाम च तत्पाद सरोज सौरभे, म्हळ्यार हें मेगेलें हुंगचें स्मेल करचें खंयचें ना तत्पाद सरोज सौरभे, ते फूल कसन आसा तुगेले पांयार घालिल्लें ताचें हांव पोरबोळू म्हळ्यार म्हणटात पळय ताची सुगंध म्हाका प्राप्त जावं म्हणून श्रीमत तुलसया रसनाम तद अर्पिते म्हणून आनी तुगेलें पांय अर्पण केलें ते तुलसी तें म्हाका ग्रहण करचें तसलें भाग्य मेळ्ळो म्हूण देवा पादव हरे क्षेत्र पादा पादानुसर्पणे म्हणून म्हळ्यार देवा हें तुगेलें क्षेत्र तुगेलें देवा म्हळ्यार व्हडो क्षेत्र आसा थंय चमकूच तसलें म्हाका भाग्य मेळ्ळो. शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, देवा हें मेगेलें मात्तें म्हणटात पळय केन्नाय प्रणाम करून तुगेले तुगेले पदकमला प्रणाम करचें तसलें म्हाका भाग्य मेळ्ळो म्हणून कामम च दास्य न तू काम कामय, म्हाका विंगड कसलें इच्छा ना देवा तुगेलें एक सेव करता म्हणून यथा यथोत्तम श्लोके जनाश्रय रतीः, आनी हे लेकारी म्हाका तुगेले प्रती आकर्शण वाडयता असो सो हें एक प्रकार आमी पळयता की आमी हे पास्टा वांगडा कनेक्टेड म्हळ्यार की देवता जन आसता ती कोण भक्त जन आसता ती तांणी देवाल कसन एक मनांत आसा ते प्रयत्न करता ते देवाक कसन एक प्रकारारी खुशी जातलें प्रसन्न करता त्या लेकार तांणी तेगेलें जीवन करता ती आनी देव तांकां रक्षण करता म्हळ्यार खंडिताची आनी विंगड विंगड रुपार येवन रक्षण करता म्हणून ते आमी पळयता. आतां हें एक परिस्थिती जाताना देव कशी तांगे लोटू आसची जल्यारीची ते मंदार पर्वत साधारण म्हणटावे आतां कशी पुणी कोण त्या घंटूचे सूर केला तांणी जल्यारी हे समुद्र श्वेतसागरांत आसना त्या वजनान तोग वच्चे सूर जतके पर्वत आनी ताका धोरण तांडिता आसत वय जाल्यार तो पर्वत ताका तोग्ग दोकून सपोर्ट ना न्हय ते तोग्ग दोकून वता
आणि आता आणि इतकं वेळ दोकून घंटे तास आणि तो पर्वत हगूर हगूर तो वच्चे सूरजत के देवता जावं दानव जावं भिवून वतात की आता इतली तांणी कष्ट करून अंगा आयली ती कसं कसं धुवार घेतला थंडी कितले वेळ दोकून घंटे तास ते मंथन जाता असं आणि आता पर्वत तो वता ना त्यातनं अपास देवता जन प्रार्थना करताना त्यातनं देव कशें येता कुर्म अवतार जावन प्रत्यक्ष जाता आणि त्या पर्वता आधळता म्हणून शिथिर शिथिर इह विपुल तरे तिष्ठती तव पृष्ठे धरणी धारण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे म्हळ्यार शिथिर इह विपुल तरे शिती म्हळ्यार मंदार पर्वता खातीर इति विपुल तरे हे इतलो व्हड आशिल्लो तो पर्वत तिष्ठती तव पृष्ठे त्या फाटेरी देवान घेतले म्हूण धरणी धारण म्हळ्यार देवान त्या फाटी घेतलें आणि धरणी धारण किनच चक्र त्या पर्वताचे बेज आसा पळय ताचे एक मार्क देवाल फाटीर आयले म्हणून म्हळ्यार त्या फाटीर देवाल ते पर्वत बैसून गुंत नव्हते ते गुंलेले निमित्त देवाले फाटीर एक मार्क आहे सर्कला म्हणके म्हूण केशवधृता कूर्म शरीर म्हणजे कूर्माल्या शरीरान तू देवान अवतार घेतिल्लो आसा कुर्मदेव भगवान की जय सो असल पॉइंटार देवान आपास येवन रक्षण केल्लें म्हणून आता आमी पळयत कुर्मान कशें सांगील कशें वेदशास्त्रांत कशें कुर्मान कशें सांगील विषय कशें तूं सांगनी म्हणटा एक प्रकार सायलेंट अवतार हो देवाल कशें उरलयना कशें ना खाली येवन सपोर्ट करता आणि देवान आयल सिद्धा अशी कशें देव दानवतांनी कशें प्रार्थना करता तशी म्हणूय ना जाल्यार भक्ती विनोद ठाकुरान सांगलां की आमगे लायफान तूं एक स्टेबिलिटी जावका जाल्यार आमी कुर्मदेवार उडगास करून प्रार्थना करूं का म्हणून कसं जाल्यार कितें एक सिच्युएशन केन्ना त्या परिस्थिती अशी आशिल्ली की ते पर्वत पडटलो कसं जातलें तें देवी दावनावान तांकां भारी एक भंय केल्लें तेन्ना कुर्मदेवान येवन ते एक पर्वता स्टेबिलिटी दिल्ल्या म्हणून ताका आमगे लायफान तूं एक एक पण परिस्थिती अशी जाता की हेकट तेकट जातात म्हणटात पळय कसं करूं म्हूण जायना बॅलन्स चुकता म्हणटात पळय लायफाच्या परिस्थितीन तूं तेन्ना आमी कुर्मदेवा प्रार्थना करता तेन्ना आमकां एक स्थिर जीवन जावका जाल्यार स्टेबल जीवन जावका जाल्यार कुर्मदेवाला आशीर्वाद जावका सो त्या प्रकार त्या कुर्मदेवान त्या पर्वताक आणि कुर्मदेवान आमी आनीक एक विशय पळयत म्हळ्यार भारी नम्र रुपार अवतार घेतला पुरा जनाल पंदास तो देव अशी न्ही की देव म्हूण पुरा जनाल वैर आसा पर्वता पंदा चमकला देव म्हळ्यार एक फार एक नम्र स्वभावारी त्या कुर्माचा अवतार घेतला म्हणून सो आमगेले सनातन धर्मांत हो व्हड विशय आमी पळयत की देव कितले प्रकारारी खंयची खंयची प्रकारारी अवतार घेता म्हणून आमकां कल्पना करूं जायना म्हणटात पळय आमकां दिसता की देव आमगेल लेखारी म्हणून एंथ्रोफॉर्मिक म्हणून आमगेल लेखा जाल्यार देव निजान न्ही आमी देवालें रूप म्हूण मनुश्य जिवनारी आणि आमकां एक एक पंत पळयत की देवतांत वेदासांत पळयत वा सिंह जावन सुकर रुपा हे कुर्म जावन कितले एक प्रकारारी देव घेता म्हणून सो आमी अशी दिसना जे की मनुष्याची एकदम स्पेशल म्हणून स्पेशल वय जाल्यार देव तर देवाल खातीर पुरा स्पिशीज स्पेशल स्पिशीजम न्ही की एक स्पिशी मोर इम्पॉर्टंट विंगड स्पिशीज की ना तशी कांय ना देवाल खातीर पुराय कसं एक एक पंथ विंगड धर्मा सांगच्या पुरो ती की मनुष्यांत मात आत्मस म्हूण ना शास्त्रांत सांगता ती की पुरा सृश्टींत कसन कसन आशिल्ली प्राणी आसा ती तांतू पुरा तांतू देवाल ते एक सान्निध्य म्हूण पळयत ताकाच आमी पळयत न्हू की आमी हे झू आनी वचून कसले पळयतात हे प्राणी कसन की एक आकर्शण जाता न्ही वागा पळोवच्या खातीर कसले की देवाल कसन की ते विभूती आसता तूं हे नॅशनल जॉग्राफिकान तूं प्लॅनेट अर्थ हे ते पुरा पळयतात पळय कशें खुशी जाता ते पळयल्या पुरो ताकाच म्हळ्यार तांतू कशें की एक देवाल अंश आसता पुरा सृश्टीन तूं ताचे निमित्त आमकां तें आकर्शण जाता म्हूण पळयत तशींच आमी पळयत हें कुर्म अवतार जाता आनी ते व्हड मंदार पर्वत त्या फाटीर घेता म्हूण न्हिजोवन फाटीर घेतल्यार विंगड कोणे आमी कसं आमी सामान फाटीर उखलतना आमचे खातीर ते एक म्हणटा म्हटल्यार भारी कश्टा विशय कसं वजन आशिल्ले विशय घेतले टॉर्चर म्हणटात पळय तशी जाता ते फाटीर घेवचे म्हळ्यार जाल्यार कुर्म देवाल खातीर ते भारी एक म्हणटात पळय संतोशा विशय के आतां एक एक पंत आमकां पळय फाटी खरपूज जाताना आमगेले हात पावना म्हापशी तेन्ना आमी विंगड जेन्ना सांगचे पुरो हांगची की आमकां खरपी म्हूण म्हळ्यार आमगेले ते बोट थंय ते हात पावना तशींच कुर्म देवाक म्हणटा पळय देवाक थंय खंय फाटीक खंय खंय खोर्जू खाल्ल्यार ते खोर्जू खातीर ते आमके आनी ते खरपील सिता एक म्हणटा एक प्रकार भारी एक प्लिजींग संतोषी जाता
एक पंथा खरपूच्या जल्ले फाटी क म्हणून. सो त्या प्रकार देवाक हे मंदार पर्वत फाटेरी घुंताना देवाक भारी एक संतोष जातके फाटी खरपिल्या म्हणके जात देवाले म्हणून कांय वजन आणि कांय देवाक ना ताचे. सो देव एक प्रकार प्लॅटफॉर्म जाता आणि ते भारी आता ते मंदार पर्वत म्हणटात पळय स्पिडार त्यांनी मंथन करचें सुरू करता ती जाल्यार अनेक विशय जात तेन्ना ते पर्वताचे सुरे तर पर्वत वरू जाय न्ही देवान हाण समुद्रा दवरलो समुद्रा दवरताना त्या पर्वत बुडचे सुरू जाले ते नापास देवान येवन उकळले कुर्म जावन जाल्यार आतां घुंडयताना ते बॅलन्स चुकता ताकाची देवूच अपास अजित जावन अनंत जावन ते मंदार पर्वता वयर बसता ते बॅलन्स चुकचे नचे म्हणून. सो आम्ही पळयत देव खंयचे खंयचे प्रकार आसा म्हणून एक तर देवता जनाल वटू विष्णू रुपारी एक मंथना भाग घेता आसा कुर्म रुपारी तोग दोकून त्या पर्वता धरला आणि आता अजित जावन अनंत जावन त्या पर्वता वयर बैसून त्या बॅलन्स चुकन अशी पळयता आसा म्हणून म्हळ्यार देव पंदा आसा सायडा आसा मंदार पर्वता वयरी आसा. सो हो एक विषय आम्ही आज लास्ट पॉइंटाचे आयच्या डिस्कशनाचे की कशी देव आमकां हे एक हे सिद्धांत आमी पळयता खंयचे खंयचे प्रकार हाडली देवा निमित्त आमगेले जिवनात जावचे आमकां ते मना वचच ना आमकां ताचे खातीर ते एप्रिसिएशन आसच ना जाल्यार ही क्षण देव आमगेलो ओट्टस कसं की जत्ता आसा आमगेल्या जिवनांत तूं ते क्षण देव आमगेलें रक्षण करता आसा ताचे खातीर आमगेलें जीवन मुखार सरता आसा आमकां ते मना वचचेच ना मना वचचे पूर एक पंथा कश्टा रक्षण जाता आनी एक पंथा आमकां कृतज्ञ जाता ती एक पंथा आमकां साधारण म्हणटा आमकां देवाल विशीं उडगास आसना जाल्यार इशी देव पंदा दुखून सायडा दुखून वयर दुखून पुरा रितेरी आमगेलें रक्षण करता आसा देवा देव ते आमकां मना वचता आसलो हो विशय हे एक मंथनांत तूं पळयता सांगीत. सो होचे विशय पोरनू आमी हे आयची सेशन कंक्लूड करूया. हांव क्विकली एक रिकॅप करता 5 मिनिटां खातीर मागीर कोणाक कसले कॉमेंट कसले करता जाल्यार करूं येता आनी मागीर आमी तूं मुखार सून कसन जातलें आतां मुखार सून अशें जातलें की तांणी आतां पर्वत खंयच्या सूर जालो मंथन सूर जालें जाल्यार आतां तांकां पुरो जतके तपास म्हणटात पळय कसन तांकां ते शक्ती उणी जाता आसता तांगेल्यान तूं तेन्ना देव कसं करता ते आमी मुखावेल सेशनांत पळोवया. सो आयच्या सेशनांत आमी स्टार्ट केल्लें डिस्कशन हे देवा लिलेचे मंदार पर्वत म्हणून मंदार पर्वता विशीं सांगिल्लें की ते कितलो व्हड पर्वत ते हाडल्या म्हणटानी जाल्यार तांकां ते उखलून हाडूं जायनी आशिल्लें ते उखलून हाडूं जायनासलें तेन्ना देवूची गरुडार येवन ते पर्वत उखलून श्वेतसागर ते घेवन वता आनी गरुडार फाटीर दवरून ते आमी पळयलें कसं हें पुरो देवान आमी तें डिस्कशन केलें कशी कृष्ण जावन देवान गोवर्धन पर्वत उखललो कशी आमी पळयलें कशी हनुमंतान द्रोणगिरी पर्वत उखललो तशी गरुडानय हें मंदार पर्वत उखलून मुखार सून व्हेलेलें. मागीर सेकंड आमी पॉयंट पळयलें की तांणी वासुकीक आपयता ती वासुकी एग्री करता की ताकाय तें अमृत मेळटलें म्हणून. सो आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलेलें की वासुकी कसले एग्री केलेलें की ताका शाश्वत जावन जीवन करता म्हणून. सो आमी तें एक पॉयंट डिस्कस केलेलें की आमगेल्यान तो पुरा नश्वर जावन आसा कसं एक शाश्वत ना जाल्यार आमकां एक शाश्वत जावन एक जीवन करता म्हणून तसलें एक आशी आसनो त्यांचे एक नवं एक प्रकार त्यांचे एक मना घेवन कसं की एक जिवना चांग जावका म्हणून असेल करोड कटले ना आयच्या दिवसांत कितले की मेगे लेकार 60 करोड 60 करोडचा किंवा चड जन कुंभमेळा वचून पावली कसल्या वत्ता आसा ती कसल्या की एक जिवनांत ते सनातन धर्माचे एक आस्था म्हणटात पळय विश्वासू की कसन की एक बरें जातलें मुखार जिवनांत तें एक स्नान केल्यार कुंभा वचून म्हणून. सो त्या प्रकारान ते कसन तें अमृत म्हळ्यार एक शाश्वत जावन जीवन जावका म्हणून हे पुरा नश्वर आसतना आमी ते पॉयंट डिस्कस केले आमकां शाश्वत जावन कसले दिसका कसले आमगेले ते आत्माची इच्छा ती की शाश्वत जावन आसा आमी हे देहांत आसत कसन टेम्पररी हे जन्म मृत्यू दुखून भायर येवन कसन की एक शाश्वत रुपार देवाल सेवा करता असेल भागी मुळका म्हण ते आत्माक इच्छा आसा आनी त्या आत्मोद्धारा खातीर पुरा आमी मुखार सून वचून कार्य करता ती ते कुंभात पर्वांत भाग घेता ती भक्तीन दिता ती. नेक्स्ट पॉइंट आम्ही लास्ट डिस्कस केलेले की ते देवता जन आणि दानव जन वताना त्यांनी
देवता जेन्ना देवान सांगिल्लें तें आयकता ती, दानव जेन्ना वचून त्या मुखा लागीं वता ती म्हूण सांगिल्लें, तेन्ना तांणी सायड चेंज करता ती, जाल्यार तांकां मागीर तें वासुकील तोंडा दुखून येयलें तें पुरो उज्जो धुवारू ताजेन तांकां कश्ट जाता म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार देवता आवट आशिल्लें तांणी देवान विष्णून सांगिल्लें म्हणकेच करता ती, ताका तांकां कश्ट जायना म्हूण पळयता म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार आमगेले एक प्रकारारी आमी आमी त्या पॉयंट डिस्कस केलेलें की अंतू कि देवाक पुरा कोत्ता आसा आमगेले खातीर कसन चांग कसन न्हय म्हूण तो आमकां एक पण कसन परिस्थिती आमगेल्या जिवनांत येता ते आमकां एक पण मन आवडचेच ना. मात देवान कसन की एक प्लॅनच आमगेले खातीर ताची मागशिवाय त्या मुखार सून आमकां कळटलें ताजे खातीर आमकां पेशन्स जावपाक. आमी विशय पळयले जगदीश जीव जगत म्हूण जीव केन्ना जगदीशा खातीर सेवेन तूं भाग घेता तेन्ना खंडीत ताके बरेपण जाता म्हूण आमी मुखार सून तें हें एक अंबरीश महाराजाल प्रार्थना कशी विविध रुपारी तो देवाल सेव करचे इच्छिता म्हूण तें आमी पळयलें. आनी लास्टार आमी हेंच एक पॉयंट डिस्कस केलेलें की कशी देवान तांकां तें मंदार पर्वत उकोळू जायनातील तेन्ना देव कूर्म अवतार घेवन त्या मंदार पर्वता तोगोदो करून उखोवन ताका एक स्टेबिलिटी दिता म्हणून तो आमगेल्या जिवनांत एक स्थिरता जावका जाल्यार कुर्म देवाले आमी प्रार्थना करका म्हूण तशी भक्ती विनोद ठाकुरान सांगिल्लें म्हूण आमी पळयलें. सो कुर्म अवतारा विशय केल्लें आनी लास्टार आमी पळयलें की स्टेबिलिटी जाल्ल्यार वय त्या पर्वत हालत आशिल्लो स्थिर आशिल्ल्यार वयर दोखून ताका देव वयर अजीत जावन अनंत जावन तो वयर दोखून त्या पर्वताक वयर धरता. म्हळ्यार देवता वटू विष्णू जावन त्या तांडयता आसा मंथना भाग घेता आसा तो दोखून कुर्म जावन सपोर्ट करता आसा आनी वयर दोखून अजीत जावन सपोर्ट करता. सो आमी लास्टार हेंच कन्क्लूड केल्लें की कशी विविध रुपारी आमगेल्या जिवनांत वय देव सपोर्ट करता आसा आमकां मना वच्चे पुरो एक एक पण कळना वेवडूगास आसना जाल्यार आमी मना दवरका की आमगे क्षण क्षण जिवनांतू कशें की एक देव आमगेले फाटी बला आशिल्ले निमित्ताची आतां कुर्म अवतारान मंदारा कशी फाटीर घेतलें तशींची आमगेले पुरा विशय आमगेल्या जिवनांतू देवान तें स्थिरता दिले निमित्त आमकां करूं जाता. आमकां श्वास घेता आसा आमकां पिवच्या उदक खाण पळोवचें जाता हें एक स्थिर जीवन करचें एक भाग्य दिता देव कुर्म देवाल ते एक आशिर्वाद म्हणून आमी सांगीत. सो त्या प्रकारारी देव विंगड विंगड रुपार आमकां पावता तें आमी हें समुद्र मंथनाचें हें काणींत आमी हें लिहिलें देवाल विशय पळयता. हाची की ना कसं मुखार जातलें समुद्र मंथना तूं मस्त सकट विशय आसा तूं म्हणतात पळय एकदम एक्सायटींग पुरा कसं कसं जावचें आसा तूं तें आमी नेक्स्ट सेशनाक पळय. हरे कृष्णा. आंगार आपयता कसं चूकी जावन कसं आसल्यार तुमी क्षमापण करता. तुमगेले कसं कॉमेंट कसं तुमकां सांगता आसल्यार तुमी शेअर करूं येता. धन्यवाद. वेणीमाधव प्रभू धन्यवाद तुमकां की ते तुमी सांगिल्ले पॉयंट्स समज कशी देवान विंगड विंगड स्पिशीजान तूं विंगड विंगड रुपारी अवतार घेतिल्लो आसा आनी कशी अंबरीश महाराज तांगेले पुरा रितीर तांकां देवाल सेव करचें तांणी इच्छा पावता ती. हरे कृष्ण. आनी कोणाक कसं शेअर करता की कॉमेंट करता की अनम्यूट करूनय सांग येता तुमी चॅट बॉक्सांतूय टायप करूं येता. धन्यवाद धन्यवाद पुरा ಜನಕ್ಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕತ್ತೀರಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा प्रभूजी भारी लायकोन सांगिल्लें हरे कृष्ण माताजी. समुद्र मंथना विशयाक देवान तितले नमुने हें करतना हे केलं विशय सगळं आमकां आयकलेले जाल्यार विसरून गेलेले सगळं आता ते एक रिवाईव करता पुरा नमुने विषय सांगता होय. एक भारी खुश जालेले इतले हरे लायकून तुम्ही चंद कोण आमकां पिक्चरच दिसला आमकां तितले नमुने डिस्क्रिप्शन केला तुम्ही हरे भारी खुश झाले संतोष झाले हरे येते कृष्ण. टाइम म्हाका समजावन आय हरे एम रियली ग्रेटफुल टू यू हरे थँक यू कृष्ण. सो मच रियली हरे नाइस सेशन हरे very कृष्ण. wonderful and thoughtful session for everybody to know हरे कृष्ण. सगळ्याक फॉलो करता भारी चांग सगळ्याक गोत तशिलेची जाल्यार तितले कोणे मन करेक्ट. करना ते आता हे मोमेंटाक हे वेळार ते सांगिल्ले आशिल्ले रियली ते पॉइंट टू पॉइंट पिन टू पिन त्या नमुन्यार सांगला तुम्ही
पूरा विषय रियली ग्रेट. हरे थँक यू. कृष्ण. सो हरे नाईस. कृष्ण. हरे सो नाईस. कृष्ण. थँक यू. हरे श्यामला कृष्ण. श्यामला माताजी सांगले म्हणकेची ऍक्च्युली हो समुद्र मंथनाची लील म्हळ्यार इतके प्रख्यात आसा की अशी कोणी अशें असना आमगे हिंदून तुका कोणाक गोतना हो विषय जाल्यार देवाल विषय अशें म्हळ्यार कितले पण ते आयकल्यार ते फ्रेश आसता. हेंच पॉयंट आमी सकाळी वेणुमाधव प्रभू टू उलयता आशिल्ली की देवाले कसं एक विषय असल्यार ते एकदम फ्रेश आसता. नव यौवनमचे नव देव केन्ना आयकल्यार भारी खुशी जाता. सो धन्यवाद माताजी. मागे तुम्ही सांगची रीती आहेस मत प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चरबीत चरवण जायना जल दृष्टांत ತಂತು ಕೆಲವು ಸಕಡ್ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪುರ ಗಾಲ್ನು ತೆ ಆಡ್ ಕೊರ್ನು ತಾಕೆ ಚಂದ ಕೊರ್ನೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಲ ರೀತಿಸ್ ಪುರ ದಟ್ हरे ಈಸ್ ಟು ಬಿ अप्रिशिएटेड. हरे विषय पुरा जना गोतस सब्जेक्ट मॅटर गोतस ज्याला ताक एडिशन कसं असत की ते आमका गोत ना तिला नोन विषय सांगका म्हणून सांगून त्या पुरा तुम्ही कितले तांतू प्रयत्न करूनच पुरो सुमार सकड तुम्ही ते या कोणस का हरे कंच्या खंय कसल जाव का जल पूरा सोदून 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 वेचून काढू त्या पुरा एक चंदे कट्टड बंद का त्याला कितले कष्ट अस देवात बसायला म्हणके हरे देवस्थाना म्हणके तस तुम्ही भारी ऐकून सांगला रिअली दिस इज ग्रेट. हरे कृष्ण. I तुम्ही really appreciate it. Both of you, you and your wife also is giving you so much encouragement and confidence. So really you are a blessed family. हरे कृष्ण. And we are getting, we want your blessings. हरे कृष्ण. तुम्ही पुरा किंचित रुपार हे सान रुपार सेव करता हे संडे 1 घंटे काढणं जॉईन जाता ती आमकां सेव करता भाग येता तोच व्हड विषय म्हणटा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू विजया माताजी शरद प्रभू प्रजना तुम्ही थँक्यू इतले कॉमेंट्स खातीर. सो कोणाक हरे कसं कृष्ण नाही. प्रभुजी. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुजी. विश्वंभर प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. तुम्ही जस्ट हांव एक आयकल्लें पॉयंट तुमगेले की तुमकां स्थिरता जावपाक कुर्म देवाल तुम्ही आराधना करता म्हणून हय. तांगेले कडेन प्रार्थना करता म्हणून हम्म. ते फार इम्पॉर्टंट पॉयंट महत्वाचे पॉयंट तुम्ही सांगल्या कारण की ಒಟ್ಟು तरीकेन फक्त भक्तीक नाही जीवनात बी आमकां न्ही बरें करून मुखार वचचे खातीर स्थिरता फार गरज आसा ಒಟ್ಟು लोकांक. करेक्ट. आणि भक्ती हातून बी स्थिरता उरल्या न्ही भक्ती आमी बरें करचे जाता आमगे मात ती स्थिर उरना जाल्यार न्ही समय की आमगे संतुश्टी जायना आमगे समय बी आमगे लक्ष बी केन्ना आमकां मेळना संतुश्टी जायना गोल बी फुलफील जायना आमगेले कसले बी. तर एक बरे पॉयंट सांगले तुम्ही की कुर्म देवाक म्हणून ते एक्झाम्पल सांगले कुर्म देवान ते अशी तांगेल बेट ते पर्वत घेतले म्हणून ते स्थिर जाले ते पुरा पर्वत. हम्म. ते पॉइंट घेऊन आमकां कळटा की आमच्या जीवनात बी आमी कुर्म देवाला प्रार्थना केल्यार आमी आमगेले बी जीवन स्थिरता उरतले मती स्थिर उरतले बुद्धी स्थिर उरतले आमगेले which is very important for our life, spiritual life especially, so that we can nicely progress and then steadily go ahead in life. Hare Krishna Prabhuji. Thank हरे you. कृष्ण प्रभू धन्यवाद. भारी एक इम्पॉर्टंट तुम्ही शेअर केलेले धन्यवाद तुमकां विश्वंभर प्रभू. इथं सांगल्या म्हणजे एक पर्सनल लायफान तसो मना स्थिरता खंयचे एक जिवनांत कसं एक स्टेबिलिटी जावं आमकां कसं एक कार्य करता जाल्यार ऑफिसांत असो एक इन्स्टिट्यूशनल लेवलार असो खंयच्याय लेवलार असो एक स्थिरता नासल्यार एक मुखार सुनवाचे भारी कश्ट म्हणजे कसं की एक म्हणटात पळय आनी देवान एक ते कोऑपरेट करून न्हू ते म्हळ्यार कॉपरेशन आयकपण आनी एक स्टेबिलिटीचे. सो वैद खंडित अशी धन्यवाद विश्वांबर प्रभू कसं की खंयच्या विशयान स्थिरता नासल्यार आमकां मुखार सुनवाचें जायना. सो थँक्यू फॉर शेअरिंग. हरे कृष्ण. आणि कोणाक कसं शेअर करू का की हेचे आमी सेशना कन्क्लूड करूं येता. हरे कृष्ण. दिव्य माताजी धन्यवाद. जायत कसले आता आमी एक 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन आज कन्क्लूड करूया. धन्यवाद तुम्ही पुरा जना जॉईन केलेले खातीर आणि नेक्स्ट सेशन आमी कंटिन्यू. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा. धन्यवाद पुरा जनाक जॉईन केले खातीर. नेक्स्ट संडे आमी समुद्र मंथनाची देवा लीला कंटिन्यू करूया. हरे कृष्ण.